टुगेदर फॉर म्हापसा आम्ही आज मुद्दम नॉर्थ गोवा कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हांकां मेळपाक गेल्ले. एक महत्वाचो विषय म्हणजे गेल्या 15 दिसां पयलीं म्हापसा एग्रीकल्चर प्रोड्युसिंग मार्केट बोर्ड यांच्यानी म्हापसा यार्डान मार्केट यार्डान जो नॅचरल नाला जो आसलो तो नाला गार्बेज घालून कंप्लीट बुजयलो आणि आता जर पावस जर येत जाल्यार ते कंप्लीट म्हापसा मार्केटान कंप्लीट पाणी जातले आणि सगळे म्हापसा बाजार फ्लडेड जातलो. त्या संदर्भान आम्ही जे कलेक्टराक आम्ही आता कंप्लेंट दिल्या. कलेक्टरान ताबडतोब हेजेर एक्शन घेतला म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. आणि आयज जर परिस्थिती तुम्ही पळयत जाल्यार वतात थंय हे गार्बेज आणि तेंच्यांनी गार्बेजीक ते उजो घातला आणि आमकां अशी माहिती मेळ्ळा की तेंच्यांनी ऑलरेडी टेंडर काढला पण ते गार्बेज कलेक्शन करिना. हे सगळे मिली भगत आसा. हे सगळे खावपाचे हेतून करप्शन मोठ्या प्रमाणात आसा मार्केट यार्डान. तेजेर माझे सरकारा कडेन विनंती आहा की तेंच्यांनी हेजेर सुद्दां चौकशी करची. ते इलिगल शॉपां बांदपाचें काम तेवडेन चालू आसा आणि जे मार्केट बाजाराच्या तेंकोन असल्या कारणान ह्या येणाऱ्या पावसान कंप्लीट बाजार हो फ्लड जातलो. ते जर ताबडतोब करूं ना जाल्यार आणि आयज आमी कलेक्टराक कितें सांगलां हे ताबडतोब तेंचेर काडून आसा तसो नालो परत जाग्यार तो करचो जेणे करून म्हापशा बाजारान कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्हू आणि नॅचरल ते पाणी जे आसा पावसाचें जावं इतर पाणी ते व्यवस्थित फ्लो जावचे ह्या अनुषंगान आमी तांकां ते कंप्लेंट दिल्ली आसा. ह्या मार्केट सब यार्डानूच सगळी ह्याची कामां जी असतात म्हणजे सकाळी नॅचरल कॉलाची कामां म्हणजे जे ट्रक येतात किंवा गाडयो येतात हेचे मार्केट सब यार्डान जी भाजी येता किंवा फ्रुट्स येता हे जे ट्रक बी येतात ते थंयच आपले नॅचरल कॉल हे करतात आणि ओपन डेफिकेशन असे जेका म्हणतात. तर आम्ही सदांच म्हणतात गोवा ओपन डेफिकेशन फ्री किंवा हगणदारी मुक्त कितें पण थंय सगळी घाण जाल्ली आसा. हे ट्रक ड्रायव्हर आणि ते ताजे क्लिनर असतात हे सगळे थंय हागून बिगून दवरतात आणि थंय पाय दवरपाक पासून भंय दिसता अशी परिस्थिती थंय आसा. आयज बरी आमकां टायम दिवन म्हाका दिसता कलेक्टरान मिस्टर यादव मागीर एडिशनल कलेक्टर आमचो गुरुदास देसाय आणि तेंच्यांनी आमचे चीफ ऑफिसर जे म्हापसाचे आहा शेटकार ते आयिल्ले आणि पळोवंक गेल्यार म्हापसाची जी परिस्थिती आतां पर्यंत आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. पण एकान एक कितें हे जे एक 100 मिटराच्या हेचेर यार्ड आहा हे आमचे कलेक्टराचे जावं एडिशनल कलेक्टराचे व्हिडिओ ऑफिस आसा पण फ्लायिंग स्क्वॉड आहा हेंच्यांनी आतां लोकांनी आमकां सांगले ते खातीन कितें कितें चालू आसा म्हणून आमी पावले थंयसर आणि ते इमिजिएट काम आमी स्टॉप केले. पण फ्लायिंग स्क्वॉडाक आमी जेन्ना फोन मारलो ती यंत्रणा खंय चलना बेगीन पावना थंयसर. आणि पोल्युशनाचें जाल्यार म्हाका दिसता जशें जितेशान सांगला की जी गार्बेज कलेक्शन जाता आणि यार्ड तेंच्या कडल्यान म्हयन्याच्या म्हयन्याक कलेक्शन करता गार्बेज डिस्पोज करपाक पण ती गार्बेज जेंका कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो थंय गार्बेज व्हरपाक ताका जो ट्रान्सपोर्टाचे पयशे लागता पळय तो आपूण खंय तरी ते पयशे हडप करता आणि ती गार्बेज थंयसरूच म्हापशाकारान पोल्युशन करून दवरलेली आसा. म्हापशा शहराची रचना जर पळयत जाल्यार एका सायडीन डोंगर आसा फुल आणि दुसऱ्या सायडीन तारीची न्हंय आणि जो डोंगराचो सगळे जे नॅचरल आमी जो फ्लो म्हणटा पळय तो रेन वॉटर फ्लो सगळो येता आणि ताची रचना अशी केल्ली आसा की तारीच्या न्हंयन ते उदक पावता. पयलीं पासून पोर्तुगीज टायमा पासून म्हापसा सुद्दां अंडरग्राउंड सिवेज सिस्टम आसा प्लस अंडरग्राउंड तांणी ते चॅनलिंग सारखे केल्ले आसा उदकाचे आणि ते येवन तार नदीन वताले. आता हो जो पार्ट जो आसा सब यार्ड म्हापसा थंयच्या सायडीक जो व्हाळ आसा हो व्हाळ एक्चुअली नॅचरल जे उदक येता पावसाचें तर व्हाळांतल्यान वचून मागीर फुडें तारी कडेन वता. पूण मदीं जर खंय ब्लॉक करत जाल्यार म्हापशा संपूर्ण अर्दे तरी जे म्हापसा सकयल पडटा दोंगराच्या सकयल आसा खोल्ले भाग आसतलो ज्या कडेन आमी पळयला फाटलीं 2 वर्सां उदक भरता गाडयो व्हांवतना सुद्दां ताची शुटींग व्हायरल जाल्ली आसा. अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या ठिकाणी हालीं ते उदक भरूंक लागला. ताज्या खातीर तांणी कितें केल्लें हो जो नॅचरल व्हाळ जो आसा तो फाटल्या खेपे तांणी मातसो वाडयल्लो आणि हे आतां सब यार्ड आमी जेन्ना वचून ऑब्जेक्शन हाडलें थंय भरता म्हणून आमकां जशें कळ्ळें टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे आमी गेले थंय आणि जेसीबीक आमी हाडयले आणि थंय आमी ऑब्जेक्शन हाडलें की तो व्हाळ पुरत जाल्यार म्हापशान पूर स्थिती निर्माण जातली म्हणून हातून पावसान. तेन्ना जेन्ना आमी तो हाडयलो ताज्या उपरांत ते आमकां सांगता सब यार्डांतले जे कोण ऑफिसर आशिल्ले तांणी आमकां सांगलें की तो खंय टेम्पररी घाल्लो थंय एक कलवर्ट घाल्लो आसा
म्हणजे कलवट म्हणजे बारीक ब्रिज असता तो ताका कलवट म्हणटा थंय कलवट घाल्लो आसा. आता तो जर टेम्पररी जाल्यार थंय कलवट कित्याक घाला तो व्हाळ. आणि आमी गुगल फोटोग्राफ सुद्धा कलेक्टराक दाखयल्ले आसा, ताणें सुद्धा ते पळयल्ले आसा की ते एक नॅचरल व्हाळ थंयच्यान वता आणि तो मागीर थंयच्यान तारी कडेन ते उदक वता. आणि इतलेंच न्ही, थंय व्हायोलेशन्स ऑफ पोल्युशन हे सुद्धा एक्ट जाल्ले आसा. थंय प्लॅस्टिकच्यो पोतयो इतलो ढीग आसा त्या गार्बेजीचो, जो एक्च्युअली टायम टू टायम टायमली तांणी काडूंक जाय आसता सब यार्डान. तांणी कॉन्ट्रॅक्टूय दिल्ले आसा, पूण ते कितें करता कॉन्ट्रॅक्टर ते व्हरना जाल्यार थंयच्या थंय ताका उजो पेटयता. आणि आमकां कंप्लेन आयिल्ली आसा सायडीक जे कीम हायट्स बी रावता तातूंत खूब जाण ऑफिसीस आसा, प्लस थंय रेजिडेन्शियल फ्लॅट्स आसा. आणि मार्केटाच्या सायडीन सुद्धा ज्यो बिल्डिंगी आसा ते म्हाका सांगताले की सामको घाणी येता खंय. आणि दुसरें म्हणजे ते प्लॅस्टिकाचो वास येता पळय तातूंत कितें जाता म्हणटा कित्याक तो इनटॉक्सीक कितें ते हे आसता मटेरियल. तो प्लॅस्टीक जळोवंक जायना सांगला आसतना सुद्धा हे सब यार्ड गव्हर्नमेंटाचो भाग आसतना ते थंय प्लॅस्टीक जळयता. ते कोणाचे कोणाक खबर ना. आमी जेन्ना थंय पावले तेन्ना आमकां ते सगळें कळ्ळें. आणि ते मागीर कितें करता प्लॅस्टीक सगळें जुळोवन जालें काय ना ते काडटा ते नाल्यान घालून नालो पॅक करपाचें तांचें चल्लां. आणि आमी आयकलां ते पॅक करून कितें शॉपां काडूंक सोदता अशें विविध तरेचे अशें आयकूंक येता.